विसावा उपरांत तुमचे स्वागत. पळोवया फुडल्यो खबरो. सिनियर फुडारी प्रताप सिंहान जे विधान केल्लें त्या विधानाचो सरपंच सिद्धेश भगतान निशेध केला. जेन्ना गोंयचे आतांचे सरकार आनी फाटल्या सरकाराक तरणाट्यांक रोजगार दिवपाक अपेस आयिल्लो आसा तेन्ना तांकां रोजगारा बाबतींत कांयच उलोवपाचो हक्क ना म्हूण सिद्धेश भगत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. काल जो स्टेटमेंट मारला श्री प्रताप सिंग राणेन हो सगळ्यांकी इनसेन्सिटीव स्टेटमेंट असो म्हाका दिसता. तेणी ह्या स्टेटमेंटान तेणी हर एक गोंयकाराची फकाणां केल्ल्या भशेन केला. जेन्ना हे सरकार किंवा आदले सरकार इज कंप्लीट फेलियर इन प्रोवायडींग जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट. दे डोंट हॅव रायट टू स्पीक अबाउट एनीथींग रिगार्डींग एम्प्लॉयमेंट वेन दे हॅव कंप्लिटली फेल्ड. आनी जेन्ना सरकार म्हणटा की वी कांट फोर्स एनी कंपनी टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू गोवन्स, वी कांट फोर्स. आनी तुमचे भितर दीस इज द बिगस्ट लूज यू ऑल आर डुईंग. आनी म्हाका एक सांग, जेन्ना काल तुमी म्हणटात की जेन्ना तूं UK गेल्लो, प्रताप सिंग राणे म्हणटा की UK गेल्लो आनी UK थंय एकट्या मनशान ताका गोंयकारान येवन कोंकणीन जाप केली बाबा म्हणून. हें तुजें मोठेपण न्ही, हें त्या मनशाचें मोठेपण. तेणी पळोवना आपूण कितें काम करता तो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ते काम करता, ते जोडटा, ते थंय मोडनात, ते गोंयान हाडून मोडटात. गोंयची जी ट्रेजरी आसा, जे गोंयचें हें आसा, कितें म्हणटा ते बिजनस वाडयतात. हेतून म्हाका एक समजना ते कितें काम करून तुमचें प्रॉब्लेम कितें. तुमी कितें दाखोवपाक सोदता सो कॉल्ड संडासान काम करता म्हणून तेंची डिग्निटी कमी जाली. तेंची डिग्निटी केन्नाच कमी जावपाक ना, कित्याक तेंची डिग्निटी डिपेंड्स ऑन गोंयकारपण. ट्रू गोंयकार ते फाल्यां कितेंय काम करून ते गोंयकारच उरतले. तुमकां रायट ना तेंचे डिग्निटीचेर किंवा तेंचो अपमान करपाक. तुमकां कोणीच रायट दिवना. वी विल स्टँड बाय एवरी गोंयकार हू आर इन गोवा एंड हू आर वर्किंग इन अब्रॉड. वील सी दॅट. आनी तुमचे कडेन जॉब दिवपाक जायना, तुमचे कडेन एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना, तुमकां रायट ना कोणाचे बद्दल आनी कित्याचे बद्दल उलोवपाक. तुमी एसेंब्लीन फकाणां करतात एवरी टायम. कितले जॉब दिला तुमी आयज पर्यंत सांगचे तुमी गोंयकाराक आनी गोंयकाराची फकाणां मारतात. आय डोंट अग्री एंड आय थिंक प्रताप सिंग राणे शूड टेक ही स्टेटमेंट बॅक tomorrow itself or coming within this week. He should take the statement back.